ऑन टीप ऑफ रिलायबल इन्फॉर्मेशन आम्ही नावेली शेतांनी एक रेड केली बिहाइंड ESI हॉस्पिटल. ती एका शेतान एक मनीस विथ स्कूटर बसलेलो अँड ही वॉज हॅविंग स्केल टू हे मेस्पा आणि ही वॉज हॅविंग गांजा 2 किलो worth ₹2 lakh found with him. So he was there to sell the prospective customers. Raju Devar is a ex-convict of this police station and he is a history student. I mean NDPS Act under 20 Section 20 of NDPS Act ताका अरेस्ट केले. जशें इन्फॉर्मेशन मेळटा तशें धरता आमी. जे आतां लोकय अलर्ट जाल्या, people are also informing, giving tips. So त्या प्रमाणे धरना. लोकांक अपील करता की समज कितें इन्फॉर्मेशन आहा इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग ऑन सोशल मिडिया दे शूड कॉन्टॅक्ट अस. ते खुबशे फावटी अशें जालें की पयलीं लोक फेसबुकार घालता आनी खंय तरी घालता अशें जालें तशें जालें. वेदर ऑर नॉट नोबडी नोज. 4 भुरगे भरले ड्रग्स ओडटा म्हणटा. एकाद भुरगे ते इनोसंटूय आसपाक शकता, एकाद ते ड्रग्स ओडटा आसतले. बट स्प्रेडिंग सच न्यूज कांय यूज जायना. मागीर आमकां कोण मेळना किंवा तांकां इन्फॉर्मेशन पयलीं पावता. सो any such information they should share with the police. We will keep their identity secret. हेच्या पयलीं आमी 2 किलोची केल्या पुलीस स्टेशनाचेर लास्ट टायम. म्हणजे 2-3 महिन्या पयलीं एकदां केल्या 2 किलोची. ही सेकंड केस गांजा 2 किलो मेळ्ळा.